बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, The Lord, प्रेज द लॉर्ड. praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जोशुआच्या पुस्तकांत 21:1-5 अशें आमकां मेळटा. देवान जोशुआक म्हणलें, हांव सदांकाल तुजे सांगाता आसतलो. तुका हांव केन्नाच सोडचो ना, न्हय म्हूण तुका सांडचोय ना. हालेलुया. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बोळ दिता. तो आपल्या मासा रोगता वरवीं आमकां पोसता. जेजू स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता ताचें सवें सासणीक जिवीत आसा म्हूण जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उक्तेपणी जुवांव सांगता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 22:51. तर हेच जेजूच्या उतराचेर आमचो विस्वास ठेवून ह्या शुभ वातावरणांत आमी ताकाच मेळून हो वेळ ताच्या सांगाताक मागण्यांत चारून ओदीक कुरपेन देवी गोठायेन बरूंक आमी एकठांय जाल्या. सगल्यांक तुमकां कुरपेन भरलेलो वेळ आवडटा आनी माये मोगाचो येवकार दिता. आयज आमच्या मागण्यांचो विशय सायबा कोणाशी म्हूण वेतल्यांव आमी. सायबा कोणाशी म्हूण वेतल्यांव आमी. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 22:6-21 अशें आमकां मेळटा. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र साक्रामेंतान रावलोलो मोगाळ जेजू जावन आसा आमचो सांगाती. ताका मोहिमा, ताका वाखाणणी, ताका वंदन. मोगाळ जेजू, तूं जावन आसा आमचो बरो गवळी. आमकां राखता, आमकां वेंगेन दवरता, आमकां शिकयता आनी आमचो बरो परमोस करता. मोगाळ जेजू, तुजे बगर आमच्या जिविताक दिशा ना. जेजू, तुजे बगर आमचे वाटेक उजवाड ना. हेंच मनांत दवरून ह्या वेळार खालतिकायेन आमच्या सुम्याक आमची मान बागावून आमी नमस्कार करुया. आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतले.
R12 जेजू 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 R12 जेसु 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 शांतीची तुझ आमचे भितर शांतीची तुझ आमचे भितर सदा शिवावदी वावदी दवर सदा शिवावदी वावदी जवर जेसु 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 काळजाची शांती आमची शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती दीस राती आमका तुदी दीस राती आमका तुदी जेसु 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 बापाची शांती आमचेर रगय बापाची शांती आमचेर रगय जुजाची मोडा मोडा तांबय जुडाची मोडा मोडा तांबय जेसु 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 शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलय शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलय सासणाचे शांतीक शांतीक पावय सासणाचे शांती शांती पावय जेसु 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 होजेयाच्या पुस्तकान 14 ओळ 5 अशें आमकां मेळटा ताचें अविस्वाशीपण हांव पेकयतलो सगल्या म्हज्या काळजान हांव ताचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग ताचे वेलो खडसरलो हालेलुया 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 देव मोगाळ आनी दयाळ आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या मोगा जेजू आमी एक किरकोळ आनी सादी मनशां आनी आमच्यान आमचेच ओस्तोंगी कांयच करूंक जायना म्हूण आमी बरीं जाणाव आमच्यो अस्कोतायो तूं जाणय आनी तूंच आमकां समाधान करताय ह्या संवसारान जायती उदरगत जाल्या आनी जायतें गिन्यानूय वाडलां खरें म्हणल्यार तूंच ओरोम आनी शेवट आमच्या जिविताचो पूण जायते पावटी आमी तुका ओदीक मान दिवचे सुवातेर संवसारी वस्तूक मनशाक जाणवायेक ओदीक म्हत्व दिलां आमकां बोगोस सायबा
बोगसणाच्या मनान ह्या वेळार आमी गीत गायतले आय 3 देवा सोल्लो हांव पयस गेला आय 3 देवा सोल्लो हांव पयस गेला आतां तोरी लागीं सोटा पाका वाटो जायत्यो चोला आतां तोरी पोटून येता ल्हान व्हड पातो हांवें केला बोगोस म्हूण हांव आतां मागता पातोक मोची भितर रिगला पाका दुखो आतां दोता पायच्या गोरान परतून येता आनीक सोडून तें वेचोना आयजूच तुजी कागलू चागता आनीक पातो हांव करचो ना सांत पावलो फिलिपकारांक बरोवन 4:15 अशें आमकां सांगता उदार मनान केल्ल्या तुमच्या दानाचें फळ वाडटा म्हूण पळोवन हांव संतोसतां हालेलुया 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 ह्या वेळार जेजूचें आसणें भोगूंक आमकां सोयेग मेळ्ळा ताणें आमकां जिविताचीं जायतीं देणी फावो केल्यांत आपलो मितमेन नासलेलो मोग दिला ताणें आमकां मोगान रोचल्यांत आनी त्याच मोगान आमकां दर एकल्याक वेगवेगळ्या गुणांनी तालेंतांनी भरल्यांत देवान कसले तरेचो गूण दिवन ग्रेस करूंक ना असलो मनीस आमच्या मदें कोणूच आसचो ना गूण देवाचें आमकां एक फुकट देणें देवान आमकां फावो केल्लो आशिर्वाद अमेरिकेचो फांकीवंत मनीस लिवो अशें म्हणटा तुजो गूण तुका देवाचें दान ह्या गुणाचें तूं कितें करता तें तुजें देवाक दान Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. तर ह्या वेळार देवान आमकां दिल्ल्या आमच्या खेरीत एका गुणाचो आमी उगडास करुया जावं तो गावपाचो जावं तो नाचपाचो जावं तो उलोवपाचो जावं तो रांदपाचो जावं तो नितळसाण दवरपाचो आनी ह्या ताच्या बरेपणा खातीर ताका आमी दिनवासुया ह्या वेळार आमी गीत गायतले ई
10 सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10. Survispora carga argandia आपलो आत्मो आमकां दिता Survispora carga argandia आपलो आत्मो आमकां दिता एकाच पावार्थान आमी चलच्या आपल्या मोगाचे गवाय जावच्या आपणा सारकिली आमी वाडच्या घालता काजांनी आपलो आत्मो सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिता सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिता ताच्या जिवितान गोरान वाड्यान कोशा दोगांनी मोरो पोरया सोम्या जेजूचे चोरीत वाको घालता काजांनी आपलो आत्मो सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिता सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिता आमच्या मोनांनी भोगच्या उस्वार आपल्या स्वताचे दरून मार्गार कोती दुखीनी दिवच्याक बसवो घालता काजांनी आपलो आत्मो सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिता सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिवच्या मोगाबान पासात शांतीन जिवो वेगवेगळ्या देण्यांनी आमकां बरोवन भाव भयणाची चाकरी करू घालता काजांनी आपलो आत्मो सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिता सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो आत्मो आमकां दिता. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 देवाचें उतर आमकां गोठाय आनी जाणवाय दिता. तें आयकोंक आतां आमी तयार जावया आनी त्या उतराचो नियाळ करून ताचो फळ काडुया. जुवावाचें शुभ वर्तमान 20 वर्सो ओळी 60 ते 69 सगलीं उबी रावया. सासणीक जिविताचीं उतरां. हें आयकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत? आपल्या शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणा भितर जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटल्यात तुमी?
ओत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां ओत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें भावात दवरिनात तसलीं कांय जाण आसात. कोण कोण भावात दवरचीं नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच जावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कोडसरून गेलीं आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवनां जालीं. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदताय तर? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतले आमी? तुजीं उतरां सासणीक जिविताचीं. आमी भावात दोत्तांव आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो, जेजू जी शिकवण आपल्या शिसांक दितालो ती मानून घेवंक तांकां कठीण लागतालें. कित्याक जेजून तांकां आदीं अशें म्हणलोलें, संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस. हे शिकवणेंत जेजू इतलेंच सांगूंक सोदतालो, जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका देव जिवितांत वांटो मेळटा. जसो उंडो खातोच तो मनशाचें मांस रगत जाता, तसोच जेजू आमचें जिवीत जाता. देव जिवीत आमकां वांटटा आनी देव जिवितांत आमकां वांटो मेळटा. इतल्याकूच लागून जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो, मनशाक देव जिवितांत वांटो दिवंक. तर आयकल्ल्या वाचपांत जेजून खोतीन बरोवन आपल्या शिसांक विचारलें, तुमी वचूंक सोदतात? आनी सिमांव पेद्रून जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्यांव आमी? रोचणेच्यान रोचणाराक सोडूंक जाता? जो कोण आमचें जिवीत चलयता ताचे थावन पयस आमच्यान वचूं येता? आमचें जिवीत वादळ मोडाक सांपडटा तेन्ना तें थोंड करूंक कोणाक शक्ती आसा? तर सिमांव पेद्रूचो जबाब जावं दी आमचो जबाब, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्यांव आमी? सदांकाल इगोर्जेंत वचपी एक भावार्थी एका वर्तमानपत्राच्या संपादकाक अशें बरयता, फाटलीं 30 वर्सां हांव मिसाक वेतां. हजारांनी सेरमांव हांवें आयकल्यात, पूण एक पासून सेरमांव म्हाका उगडास ना. म्हणटच आनीक मिसाक वचपाची गरज ना. कोण तरी ताका जबाब दिवन सांगता, हांव 30 वर्सां जालीं लग्न जाल्यार. म्हजी बायल वेगवेगळे प्रात करून वाडटा, ताचो म्हाका उगडास ना. पूण हे प्रात म्हाका
दिसा दिसपट्टो वावर फुडें व्हरूंक बळ आनी घोटाय दिता. तेच भाशेन दर मिसाचें बलिदान, देवाचें उतर आनी जेजूचें मांस रगत आमकां बळ फावो करता आनी आमच्या अस्कोत जिविताक धीर आनी आदार जाता. तर आमच्या आत्मीक जिविताक बळ मेळचे खातीर कोणाशी म्हूण वेतल्या आमी? आपल्या गोरकाराच्या मारेकार दुयेंसाक लागून अडचणीक सांपडलेली एक वस्तोरी ती. आपल्या दुयेंत गोरकाराक घेवन जायत्या जाग्याचेर ती पावली. हे आनी ते दोतोर माडयल्या उपरांत कोण कोण सांगता म्हूण गाडयांगेर पासून गेली. पूण निराशीपणा भायर तिच्या हाताक कांयच लागलें ना. आपल्या गोरकाराचो हुस्को काडटना आपली पासून भलायकी ती ओगडायताली. शेकी एका दिसा पवित्र साक्रामेंता मुखार दिमी घातलेली आसतना, सायबा कोणाशी म्हूण वेतले आमी, ही तिचे कुशीक मागणें करताले एके वस्तोरेच्या तोंडांतलीं उतरां तिच्या कानार पडलीं. पयलीं तिणें ती उतरां बेऱ्या कानार कशीं घेतलीं. पूण जसो वेळ वेतालो तसो त्या उतरांतली खोलाय तिच्या काळजान चड आनी चड रिगूंक लागली. ती काळजीदार जावंक लागली. आपल्या गोरकाराचे पिडेन झुजाऱ्या भाशेन झुजपाचें बळ तिच्या जिणेंत उत्पन्न जालें. जिव्या देवाच्या पुताचेर भावात खोल करून काळजीदारपणान ती चलून आपल्या घरा गेली. तर आमी असल्या अडचणीच्या वेळार कोणाशी म्हूण वेतल्या? ह्या वेळार आमचो भावात गोट करून आमी गीत गायतल्या. R40 तुका आमी पळोवंक ना. R40. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजी आमचो बाबा. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजी आमचो बाबा. जेसू आमच्या तारुका, जेसू आमच्या तारुका, जेसू आमच्या तारुका, जेसू आमच्या तारुका. जेसू सर्वत्र तुजी सासनाच्या जिविताची कोणाशी वचू आमी, कोणाशी वचू आमी. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजे विस्वास देवता. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजे विस्वास देवता. जेसू आमच्या तारुका, जेसू आमच्या तारुका, जेसू आमच्या तारुका, जेसू आमच्या तारुका.
जेसू तूं एकलोच आमकां बासायताय सासणीक जिवी बासावणेक पेटा विस्वास बासावणेक पेटा विस्वास ह्या वेळार आमच्यो कांय गरजो आमी जेजूशी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजू आमी सदांच तुजेशी येतेली मनशां आमकां कोर. सगलीं म्हणुया. जेजू आमी सदांच तुज्याशी येतेली मनशां आमकां कोर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेरूच चड पातयेतल्या समाजाक देवाच्या बळाची, पदवेची आनी शक्तीची वळख दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब. जेजू आमी सदांच तुजेशी येतेलीं मनशां आमकां कोर. आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या उंचल्या पांवड्याचेर आसात. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जाणवाये परस व्हरतो हें सत मानून घेवंक आनी समाजाक बापा आनी समजूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब. जेजू आमी सदांच तुजेशी येतेलीं मनशां आमकां कोर. आयज जायतीं जाण आपल्या कश्टां आनी आडकोळी वेळार आपणाचो भावार्थ आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पातयेवंक आनी धिरान आनी बळान सगल्या वायटांक फुडो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब. जेजू आमी सदांच तुजेशी येतेलीं मनशां आमकां कोर. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकी कोन्यो आनी सगलो कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापाचो आदार तांकां जोणेकल्याक मागुया. जबाब. जेजू आमी सदांच तुजेशी येतेलीं मनशां आमकां कोर. ह्या वेळार आमच्या काळजांत मनांत आसलेल्यो आमच्यो खासगी मागणी आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आनी सगल्या भावार्थान आनी विस्वासान जेजून शिकयलेले मागणे बरोबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.